नमस्कार, येवकार तुमकां हब गजाली कार्यावळीन 30 तारखेक गोवा स्टेटहूड डे सेलिब्रेट करता. म्हणजे गोंय घटक राज्य जालें आनी तें जालें म्हणजे 1987 दॅट इज 1987. आयच्या ह्या डिबेटीन ऑर डिस्कशनान आमी एक मुद्दो जो डिस्कस करता की घटक राज्य जाले उपरांत आमकां कितें मेळ्ळें ते फायदो जालो काय आमचें नुकसाण जालें. आता ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमचे कडेन दोन मानेस्त आसा, एक्सपर्ट्स आसा आनी तेंचे मदीं आसा प्रशांत नायक, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष, इज ऑल्सो चीफ स्पोक्समन फॉर गोवा फॉरवर्ड पार्टी. आनी आमचे बरोबर आसा रामराव वाघ, एक्सपर्ट एकाडेमिशियन आनी जाणी एंटायर पॉलिटिक्स 87 नंतरचे सुद्दां पॉलिटिक्स आतां म्हणसर तांणी क्लोजली पळयल्लें आसा. सो प्रशांता कडेन हांव पयलीं वता. प्रशांत बाब, म्हाका एक सांगा, डू यू थिंक की आमी हें जे 87 जे जालें तेजे नंतर आमी मेळयलें काय वगडायलें? रुपेश बाब, 1987 जी आंदोलन जालें पयलें राजभाशेचें आनी मागीर घटक राज्या खातीर, त्या आंदोलनांतलो एक हांव घटक, सारको पार्ट एंड पार्सल. म्हळ्यार पयलीं तुका भास जाय आशिल्ली आनीक त्या राजभाशा आंदोलना भितर म्हाका दिसता कमीत कमी 10 ते 12 दाव भितर पडला. लाठी चार्ज घेतला आनी सगळें केलां आनी ताजे नंतर आमकां घटक राज मेळ्ळें. घटक राज मेळ्ळें, हातूंत भितर सगळ्याच्या व्हडलो फायदो म्हणटा तो आमचे आमदार जे 30 आशिल्ले ते 40 जाले. हाजी शिवाय मोठो फायदो म्हाका जालो सो दिसना. एक म्हणल्यार आमकां आमचे निर्णय स्वता घेवपा मेळ्ळे. पूण कितले निर्णय आमी स्वता घेतात हो क्वेश्चन आसा, कित्याक एक साद्या गजालीचेर आमकां हायकमांड लागता हांगा आनी हायकमांडाच्या आदेशा बगर आमी कांय करपाक शकनात. सो बजेट थोडे वाडले, थोडे प्रमाणात वाडले आमचे गोंया भितर. तुका तशी पळोवपाक गेले जाल्यार मातशी डेव्हलपमेंट दिसता. म्हळ्यार रस्ते बारीक आशिल्ले ते व्हड जालात, पूल नाशिल्ले थंय पूल जालात, स्टेडियम जालात. ह्यो अश्यो गजाल्यो कांय गजाली जरी जाल्यो तरी जायत न्ही. पर से म्हाका दिसता की 1987 गोंयाक जो भायल्या लोकांचो राबीत आशिल्लो, त्या राबित्याची पर्सेंटेज कित्येक प्रमाणात आतां वाडल्या, खूब मोठ्या प्रमाणात वाडला. खास करून जो आमी जेन्ना विद्यार्थी दशे आशिल्ले तेन्ना आमी पळयलें की आसाम स्टुडंट्स युनियन, आसाम गण परिशद हांची जी चळवळ जाल्ली, बंगाली लोकांचे अतिक्रमण जालें म्हण आसामाचेर, सॉर्ट ऑफ तशी परिस्थिती. आय एम नॉट सेईंग एक्झॅक्टली लायक दॅट, पूण त्या परिस्थिती कडेन आमी हळू वतात अशें म्हाका दिसता आयचे तारखेक. आनीक विदीन नेक्स्ट 10-15 इयर्स आमी ह्या परिस्थिती कडेन पावतले, हातूंत दुमत ना. सो घटक राज्यान आमकां दिल जर जायत जाल्यार हें दिलां अशें हांव म्हणटा. ओके, हांव येता तुजे कडेन परत एकदा. पूण ताचे पयलीं रामराव सर, एक म्हणजे सेम क्वेश्चन टू यू. आमी मेळयलें कितें आनी वगडायलें कितें? पूण त्या हातूनय म्हाजे एक विचार तुमकां. म्हाका अशें दिसता की जेन्ना आमी ओपिनियन पोल जालो 67 सारके 20 वर्सां नंतर जेन्ना स्टेटहूड जालें तेन्ना इट इज लायक अ सर्टिफिकेट ऑफ ओपिनियन पोल की बाबा तुमी आतां घटक राज्य, सेपरेट राज्य जाल्लें आसा. म्हणजे रिजल्ट जालो, पूण कशी रिजल्ट मार्कशीट हातान पडली ती 20 वर्सांनी पडली अशी दिसता तुमकां? पळय, आतां घटक राज्य जेन्ना जालें तेन्ना आमी विद्यार्थी दशेन, म्हाका प्रशांत मातसो सिनियर तेन्ना, ताजे बरोबर विद्यार्थी दशेन आमी म्हणजे स्टुडंट युनियनांनी काम केलें तेन्ना. आनी हो जो घटक राज्याचो दर्जो जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना आमकांय दिसतालें कितें तरी व्हडलें जातलें. जशें प्रशांतान म्हटलें की आमदार वाडले, बजेटूय वाडलें आसतलें, आनी ज्यो बाकीच्यो ज्यो फॅक्टर्स आसा त्यो तेन्नाच्यानूच कॉम्प्लिकेशनां ही वाडपाक लागलीं, जशें मायग्रेशन म्हण. पूण त्याच बरोबर एज्युकेशनाचोय स्तर वाडलो, वेगळ्यो म्हाका दिसता कॉलेजीस सुरू जाल्यो. खास करून तेन्नाच गोवा युनिवर्सिटी, जी आयज हांव सद्या कामाक आसा, ती 86-87 सुरू जाली. आनी म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी आमी आमच्या डिसिजन मेकींग आमची जावपाक लागली. म्हणजे जें कितें घटक राज जावन जालां ताका आमी आतां जबाबदार आसात. पयलीं चडशें म्हणटाले आमी केंद्र शासीत प्रदेश, आज आमचे कडेन कितलेशेच मिनिस्टर आसात. जर गोंयचो आमचो सायज जर पळयत, महाराष्ट्रांतल्या एका जिल्ल्याच्याकूय आमी ल्हान आसात, पूण आमचे कडेन कितलेशेच मिनिस्टर्स आसात, कितलेशेच डायरेक्टर्स आसात, कितले डिपार्टमेंट्स आसात. आनी
म्हाका दिसता वी आर गेटिंग ओवर मॅनेज्ड, मायक्रो मॅनेज्ड. सो घटक राज्यान जी एक स्वातंत्र्यताय आमकां मेळपा जाय आशिल्ली, स्वायत्तताय, ती मेळना. प्रत्येक विभागांनी, प्रत्येक डिपार्टमेंटांनी लुडबूड सुरू आसा. चडान चड त्या हितून कसो भ्रश्टाचार जावप, त्या हितून वेगळे वेगळे म्हणजे वायट प्रवृत्ती भितर चल्ल्यात. आमीच मिसमॅनेज केला अशें म्हाका दिसता, आनी वी हॅव लॉस्ट एक्शन. सो जेन्ना आमचो ओपिनियन पोल जालो, गोंय म्हूण आमी एक जाग्यार उरले, आमी एक एक प्रदेश कसो उरलो, भाशेच्या आदारीत, बाकीच्या आदारीत जो विकास जालो, म्हणजे भाशेचो विकास जालो ना, असो मातसो जालो, पूण ताजो बरो असो परिणाम म्हाका अजून तरी दिसना, कित्याक अजुनूय बेकारी आसा. आनी उद्योग धंद्याच्या बाबतींत खूब वायट परिस्थिती गोंयांत आसा. आज 40 वर्सां जालीं अशें जर तूं आतां एका घडणुकेक, जाल्यार आमी कितें मेळयलां? फक्त प्रॉब्लेम्स आमी चड वाडयल्यात, सोल्युशन्स चड ना. बाकीचे रस्ते पूल हे जावपाचेच आशिल्ले, कित्याक हे खंय केंद्र शासीत प्रदेश जावं हे सगळे जातले आशिल्ले. पूण आमी गोंय म्हणून एक विशिश्ट जे आमचो एक एक छाप आशिल्ली ती ना, आनी हळूहळू आमी राष्ट्रीय प्रवाहान जशें म्हणटा, पूण ते बरें म्हणना. वी हॅव असीम, पूण वायट गोश्टी म्हाका दिसता आमी चड घेतल्या. प्रशांत, तुका दिसना जर घटक राज्य जावन आशिल्लें, युनियन टेरिटरी आशिल्ली जाल्यार हेच गजाल जाता आशिल्ले. डिपेंडन्सी आतां तूं जेन्ना म्हणटा की दिल्ली हें घेता, निर्णय घेता, घटक राज्य आशिल्लें तेन्ना तें चड जातालें, बिकॉज यू आर डिपेंडंट ऑन दी सेंटर. तेन्ना तुमकां चड थंयच्यान पयशे येताले. युअर डिपेंडन्सी वॉज मोर ऑन दी सेंटर. ना, एक म्हणल्यार देर इज अ क्लियर कट डिमार्केशन. एक डिमार्केशन आमी करपा जाय घटक राज्य आनी एक युनियन टेरिटरी, केंद्रशासीत प्रदेशा भितर. जी आज दिल्लीची परिस्थिती आसा, दिल्ली जेन्ना वॉज रूल्ड बाय आप, द वे सेंटर यूज टू ट्विस्ट, तांचो आर्म ट्विस्टिंग जे चलताले तांचे, टायम एंड अगेन युजींग द गव्हर्नर्स ऑफिस, ते ब्लॅकमेलिंग बंद जाला. नाव गव्हर्नर हियर इज जस्ट हें केन्ना आपोवपाचें, सेशन केन्ना आपोवपाचें, ऑर तुका नवें सरकार नियुक्त करपा वेळाचेर त्या टायमाचेर तितल्या पुरतो मर्यादीत तागेलो हें उरला. चड बिलाक एक एसेंट दिता तो. हय, बिलाक एसेंट दिवपाचें ही सगळी. पूण पर से जे आपाक तांणी रडयलो अक्षरशा दिल्ली सेंट्रल गव्हर्मेंटान, ती परिस्थिती आतां केंद्रशासीत प्रदेशाच्या दुसरे कडेन जाता पळय. आतां तूं पळय काश्मीराक, तुवें पळय राज्याचो दर्जो काडलो आनी केंद्रशासीत प्रदेश केलो आनी तांकां कशें वळवळयता पळय. सो तो बिग डिफरन्स बिटवीन अ स्टेट आनी युनियन टेरिटरी. सो दिस इज गेन अशें जालें ना. आमी आय वूड डेफिनेटली से इट इज अ गेन की आमचे निर्णय आमी घेवपाक सक्षम आमकां केले कायद्यान. आमी जाले का ना इज क्वेश्चन मार्क. जर आमी त्या संधीचो योग्य फायदो घेतलो का ना इज क्वेश्चन मार्क. आमी पळय, आमचे पयलीं गोंया भितर कितें म्हणटाले की आमचे कडेन इन मीन 3 इंडस्ट्री, MRF, जुवारी, गोवा शिपयार्ड, सिबागेगी, अश्यो थोड्योश्यो इंडस्ट्री आशिल्ल्यो आमचे कडेन. ताजे नंतर किती वाड जाली आमगेली एम्प्लॉयमेंटा भितर. वी हॅव सेड दॅट की वेर्ना एडिवली इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा, बाकीच्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट आसात, पण पर से गोंयाक आनी गोंयकारांक ताजो कितलो फायदो जाता हो क्वेश्चन मार्क. यू टेक आउट द एंटायर एम्प्लॉयमेंट इन ऑल दीज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, बारिंग अ फ्यू इंडस्ट्रीज विच आर टोटली सारक्यो अश्यो गोवा सेंट्रीकश्यो आसात इन एम्प्लॉयमेंट. आय एम सेईंग बाकीच्यो सगळ्यो आहा त्यो भायल्यांची खोगीर भरती जाला. अनएम्प्लॉयमेंट रेट त्या वेळाचेर गांवांक एक ग्रॅज्युएट दिसनाशिल्लो जो बेकार आशिल्लो. रेरली एनी ग्रॅज्युएट वॉज अनएम्प्लॉयड इन द विलेज. Rarely any nurse was unemployed in the village. Rarely any D.Ed or B.Ed जो ट्रेनिंग घेतला, प्रायमरी टीचर और हायस्कूल टीचर, हे बेकार दिसताले. आयची तारखे पळय ती परिस्थिती कितें जाला. आतां आमी म्हणपाक शकतात की शिक्षणाची झपाट्यान वाड जाली न्ही. त्या मानान आमचे कडेन पयलीं 4च कॉलेज आशिल्ली, MES, चौगुले, दामोदर, देंपे, झेवियर्स अशी आनी DMC अशीच कॉलेजी आशिल्ली. आतां कॉलेजाची संख्या वाडला, त्या प्रमाणे शिक्षण वाडला, युनिव्हर्सिटी भितर वेगवेगळे जाला. बट अल्टिमेटली हे सगळें आमकां खंय घेवन गेला? हे घेवन गेला आमकां द लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया.
हे जेन्ना आमी सगळे करताले, घटकराज जेन्ना हाडले आमी इतली शिक्षणाची दारो खुली केली. सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक, गांवडोंगरी खोतीगांवच्या मनशाक आमी शिक्षणाच्यो संदी उपलब्ध करून दिल्यो. तेन्ना आमी एक चिंतपा जाय आशिल्लें की हेंकां शिक्षण मेळटगीर तांकां खंय तरी जॉब मेळपा जाय, तांकां कितें तरी स्थिरस्थावर ते जावपा जाय. त्या दृश्टीन आमच्या सरकारान गेल्या कित्येक वर्सां भितर काडीचेंय काम केलें ना, काडीचेंय काम केलें ना. आनी आतां जस्ट इलेक्शन तोंडाचेर पावला म्हणटगीर पयर कितें म्हणलें मुख्यमंत्र्यान आनी विश्वजीत राणेन 2,500 पोस्ट भरता म्हण आमी. विश्वजीत राणे 22,000 म्हणटा. 22,000 हय. हाजी पयलींच्या इलेक्शना पयलीं पळय तूं, सारकें असोच स्टेटमेंट आशिल्लो 3-4 म्हयन्या पयलीं. आमी 4,000 पोस्ट भरपाचे, 10,000 पोस्ट भरपाचे, ताजे भायर आनी कांय ना. सो नाव रामराव सर तुमचे कडेन आतां प्रशांतान एक मुद्दो काडलो पळय की शिक्षण प्रत्येक दारान पावलें, वीच इज अ गूड सायन. आमी पळयले स्वता प्रशांत इज ऑल्सो हेडींग एन इन्स्टिट्यूशन जे गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांक शिक्षण दिवन तयार करता फॉर इंडस्ट्री रेडी करता ऑर लायफ रेडी करता. पूण तेजे नंतर जे सरकारान जी जबाबदारी घेवपाक जाय आशिल्ली इन केस ऑफ क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज ती जावना अशी दिसता तुमकां काय आमचे गोंयकार इतले आळशी जाले की ते काम करपाक रेडी ना आनी ताका लागून जो वॅक्यूम आसा आनी तुमी वेर्णा पयल्या एवरी अल्टरनेट गाडी MH07 दिसता आनी सिंधुदुर्गांतल्यान आयिल्ली दिश्टी पडटा, ते थंयच्यान आयले. शिक्षणाचो पयलीं पळयत जाल्यार हाका कारणीभूत पयलींचें सरकार आसा जे घटक राज जावचे पयलीं आशिल्ले भाऊसाहेब बांदोडेन बी कितल्योश्योच शाळा सुरू केल्यो, हळू कॉलेजी वाडल्यो. जसो हांव सुद्दां त्या वर्सा 1990 सांखळी कॉलेजांत फर्स्ट टायम थंय सांखळ्या पेडण्या ही कॉलेजां गव्हर्मेंटान सुरू केली, थंय गरज आशिल्ली. आज आनिकूय तेज्याकूय पयस म्हाका दिसता कॉलेजी सुरू जाता. वेगवेगळ्या तरेचे इन्क्लुडींग इंजिनियरींग कॉलेजीस आतां पळय तूं आमचे कडेन इतले आसा. आनी आयज आमी एका स्टेजीर पावल्यात जंय आतां एक युनिवर्सिटी आमकां पावना. आतां हांगा प्रायवेट युनिवर्सिटी येतात, आनीक एखादी स्टेट युनिवर्सिटी येवपाक जाल्यो. म्हणजे शिक्षणाचो तसो सुकाळ जाला. पूण तरी सुद्दां खूब जाण लोक अजून भायर शिकपाक वयता, ती गोश्ट वेगळी. आतां हांगा शिकपी भुरगे जसो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आमचो गोंयांत वाडला, ताका कारणां कितें आसात? हाज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी पयलीं आशिल्ल्यो, एक वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट जर आज सोडी जी नवी जाली मागीर, पयलींच्यो इंडस्ट्रियल परिस्थिती सामकी म्हणजे तुका पळोवपाक गेल्यार थंय कांयच ना अशें, म्हणजे इंडस्ट्री चलना. सीकासाक इंडस्ट्री वा त्यो आउटसोर्स केल्ल्यो आसात आनी कंप्लीट कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस कामगार थंय भायले स्टेटींतले येवन थंय काम करतात. कित्याक तर एक तर आतां इवन फार्मसी ज्यो इंडस्ट्री गोंयांत आसात, वेर्णा म्हणटा आमी खूब फावटी पळयलां, जशें म्हटलें महाराष्ट्राच्योच गाडयो थंय दिसतात, डायरेक्ट थंयच्यान डेली लोक येतात. कंपन्यो म्हाका दिसता आज जो कंपेन्सेशन आसा देट इज, आनी गोंयचे भुरगे जे आपले एक जीवनमान आसा, आमची जी लायफस्टायल आसा तेका ती जी तांकां जी पगार मेळटा वा जे कितें बेनिफीट मेळटा ते तांकां तितले एट्रॅक्टीव दिसना. पयलींची परिस्थिती अशी आशिल्ली, म्हणजे हांव गांवांत वाडलां, हांवूय आमच्या गांवांतले स्कूल चलयता. आमच्या गांवांतले भुरगे आमी पळयताले, गांवांत प्रत्येका कडेन घरा कडेन शेतां आशिल्लीं. आज ती शेतांय पाड पडल्यात, म्हणजे थंय कांयच हें ना, उदरनिर्वाहाचें साधन ना, अन्न पाण्याचेंय साधन स्वता आज ना. पूण भुरगेय दिशाहीन जाल्यात. आनीक एक तर आज ही जी गीग इकॉनॉमी म्हणून जी आयल्या तातूंत थोडे आसा, आतां थंयय चडशे मायग्रंटूच आसात. सो युथाक आमच्या चड होप आसा तो म्हणल्यार गव्हर्मेंट जॉब्स, बिकॉज ते एक तांकां सेक्युअर दिसतात. बरे शिकिल्ले वेगळे स्किल्ड हे केल्ले सुद्दां लोक गव्हर्मेंट जॉबाक तो पिवन जावन नाल्यार क्लार्क जावन सुद्दां रावपाक सोदतात, पोस्ट ग्रॅज्युएट वा कसलेय दुसरे स्किलांतले इंजिनियर सुद्दां. कित्याक तर बाकी कडेन तांकां जे बेनिफीट, मॉनिटरी बेनिफीट तांच्या ऑन पार विथ देर लायफस्टायल मेळना. सो म्हाका दिसता खंय तरी ही प्लॅनिंगान मिस्टेक जाल्या. आनी आमी जे गव्हर्मेंट जॉब्साचें जे ग्लोरिफिकेशन केलां तेजो प्रत्येक फावटी राजकारणी फायदो उठयतात. मागीर 4,000 जॉब, 22,000 जॉब, आतां आसतले 1.5-2 वर्सां 10-20 जॉबांक एप्लिकेशन करून भुरगे रावल्ले आसात.
आणि ही परिस्थिती खंय लागली सुद्दां जॉबाक जाल्यार इट इज अ टेम्पररी फेज म्हणटा ते. खंय ते लास्ट जेन्ना गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो तेन्नाच तांकां खंय तरी समाधान मेळटा. कॉन्ट्रॅक्च्युअल म्हणजे जॉब्स म्हणटा. प्रायव्हेट सेक्टर हो जो जायो त्या प्रमाणात हांगा वाडूना, तेणे ऑपॉर्च्युनिटीज कमी दिल्यात. प्रायव्हेट सेक्टरान एक 50तले 2-3 जण एक बरे पोझिशन असतात ते बरे हेजेर असतात आणि बाकीचे सगळ्यांक म्हणजे अक्षरशः पिळवणूकूच चल्ल्या अशें म्हणपा जाय. आणि ओके ताका लागून सर, आय विल कम टू दी पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इट रायट नाव. आणि प्रशांता कडेन उलयता आसतना प्रशांत, हांवें पळयलें की 1987 जेन्ना घटक राज्य जाल्लें तेन्ना पासून आज म्हणसर फक्त नॅशनल पॉलिटिकल पार्टींनी गोंयांत राज्य केल्लें आसा. जे रिजनल पॉलिटिकल पार्टीज आसा इन्क्लुडींग गोवा फॉरवर्ड पार्टी, they have to be dependent on national political parties to come in power. MGP has to be dependent on BJP. Again, Goa Forward Party was dependent on BJP then, and it came into power. And आता they are dependent on Congress. So घटक राज्य जाल्या उपरांत जे रिजनल एस्पिरेशन्स आसा पळय ते हळूहळू डायल्यूट जाल्याशें दिसता तुका पॉलिटिकली. रिजनल एस्पिरेशन्स पर से तशी डायल्यूट जावं ना. आजपर्यंत जो गोंयकार एकठांय जाता पळय तो गोंयकारपणाचेरच एकठांय जाता. गोंय आनी गोंयकारपणाचेर एकठांय जाता. आमचो कॉम्प्रोमायज बेजिकली कित्याक जालो? गोवा फॉरवर्डाचो कॉम्प्रोमायज बेजिकली कित्याक की द पीपल ऑफ गोवा वॉन्ट्स द प्रेझेंट गव्हर्मेंट आउट, आनी ते करपा खातीर फाल्यां सगळ्या ऑपोजिशनाची युनिटी जावची असो एक सगळे कडच्यान उलो येवपा लागलो. आनी त्या प्रेशराक बळी पडून म्हणटू लोकांच्या दबावाक बळी पडून आमकां ही भुमिका घेवची पडली की चलो लेट अस ऑल कम टुगेदर अँड डिफीट दीस गव्हर्मेंट जेणे गोंया खातीर आनी गोंयकारपणा खातीर कांय केलें ना. आनीक ताजे खातीर आमी एकठांय जाले. पूण तूं सारको घेवन बसलो, तुवें जर पयर आरजीची जर पळयलें गेल्ल्या इलेक्शनाक, आरजीक जी 10% मतां पडिल्ली, ऑफकोर्स आरजीन 39 का 38 मतदारसंघ लढयल्ल्या, गोवा फॉरवर्डान फक्त 3 लढयल्ले. गोवा फॉरवर्ड जर 40 मतदारसंघ लढयता जाल्यार एखादे आमची पर्सेंटेज बी 10 न्ही ताज्या वयर वता आशिल्ली, वीच वी हॅव सीन इन द रिसेंटली कन्क्लुडेड झेडपी इलेक्शनां सुद्दां आमची पर्सेंटेज पळयली तुवें एट वॉट लेवल वी आर. सो रिजनल एस्पिरेशन्स घेवन मुखार वचपाची म्हाका दिसता परतून एकदां गरज आयला आतां सामकी. आनीक ज्या राष्ट्रीय पक्षांनी गोंयचो घात केला हाजे पयलें बी आनी आतांय बी, ताका खंय तरी एक थांब बाबा, यू स्टॉप, हे अशें रेड सिग्नल दाखोवपाची गरज आसा. गोंयकारांनी गोंया खातीर प्लॅन करपाची गरज आसा. कित्या खातीर? आतां फाल्यां वी हॅव बीन आस्किंग फॉर दीस की यू कंट्रोल द आउटसायड इन्फ्लुएन्स समाव ऑर द अदर. तूं कसो करपाचो इन द गव्हर्मेंट टू डिसायड. देशा भितर जरी सगळे राज्यां भितर जरी सगळ्यांक वचून रावपाचो अधिकार उरलो आनी हे केलो, इट कॅनॉट बी लायक फाल्यां आमी आसाम टायप सिच्युएशन गोंया भितर हाडपाकच शकतात जंय आमी मायनॉरिटी जातले आनी देन वील हॅव टू एक मोठें आंदोलन करून आमचो आवाज दाखोवचो पडटलो. सो तो कंट्रोल करपा खातीर समवेर एक गव्हर्मेंटान स्टॉप घालपा जाय की अमक्या तारखेसान जे गोंया भितर स्थायीक जालात ओन्ली दोज वी वील एक्सेप्ट, ताजे नंतर आमी एक्सेप्ट करपाना. यू कम अँड गो बट देर इज नो वोटिंग रायट इन गोवा. यू वोट इन युअर स्टेट वेर यू हॅव वोटिंग रायट. हे अशी कितें तरी करपाची गरज. आतां म्हाका कोण म्हणटले एंटी नॅशनल म्हणटले अरे प्रशांत असो कसो डिमांड करता काय म्हणटू. पण वी हॅव रीच टू धीस सिच्युएशन. Otherwise, mark my words, in next 10 years, you find Pilles and others taking over panchayats, within next 10 years, तुका पिल्ले आणि कोण या सगळ्या आडनावाचे मनीस तुका 3-4 कडेन आमदार पयलीं जाल्ले मेळटले आनी मागीर मेळटले. There are at least 15-20 constituencies in Goa which directly are controlled by these outside voters. आनी ताका लागून कितें जाता, गोंयकारपण आमगेले नश्ट जाता. गोंयची जे आमी हे म्हणटात निजाचें गोंयकारपण आहा पळय तें नश्ट जाता. तो मागीर म्हणटा की आपल्याक अमकेच करपा जाय. फाटीं पळयलें तुवें कन्नड संघाचो तो कशे तरेन गव्हर्मेंटा डिक्टेट करतालो, तो लोकांक डिक्टेट करतालो तो. सो आज कन्नड संघ करता, फाल्यां मल्याळम संघ करतलो, परवां बेंगॉली संघ करतलो आनी खंयचो. आतां पळय तूं दीस एंटायर राजस्थानी लोकांनी ज्या तरेन पसरी घेतला पळय आमगेले गांवाचे,
आनी ते ज्या तरेन कंट्रोल करता पळय टुमोरो दे वील आस्क फॉर वन कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो आय फील दॅट की आयच्या तारखेक बिगेस्ट गरज आसा की एक रिजनल पार्टीची स्ट्रॉंग रिजनल पार्टी विच वील प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ गोय आनी गोंयकार. तुका दिसता की राष्ट्रीय पक्षाक हे इंटरेस्ट नात. घटक राज्य जाल्या उपरांत जे पॉलिटिकल हे आशिल्ले पळय आमचे म्हणजे स्वता गोंयच्यो पॉलिटिकल पार्टीज आशिल्ल्यो की पॉलिटिकल ज्यो ते डिसेंट्रलायज जाले इन द सेन्स की नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीजांक चड इम्पॉर्टन्स आयला. आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द डेटा आनी रिकॉर्ड्स पळयत न्ही तूं. यू आर टॉकिंग अबाउट 10% ऑफ द वोट्स. आय एम टॉकिंग अबाउट हू इज फॉर्मिंग द गव्हर्नमेंट रायट फ्रॉम 1987. सो पळय या आमची ना ना आमची एक सामकी बिगेस्ट मिस्टेक हेजे खातीर कारणीभूत हाका म्हाका दिसता चर्चिल आलेमा हो मनीस कारणीभूत आसा एक मोठ्या प्रमाणात. चर्चिलान एक होप क्रिएट केलो युनायटेड गोन्स डेमोक्रेटीक पार्टीच्या नांवान. चर्चिलाक राज्य लोकसभे भितर हिंदू डॉमिनेटेड मतदारी संघांनी सुद्दां लीड मेळ्ळी, सबस्टेन्शियल वोटींग जालें. बट हांचं सगळ्यांचं कितें जालें तांचें की एक थोड्या टायमा पुरते ते जिती रावले. द मोमेंट एक इलेक्शन पडलें दे सरेंडर टू द नॅशनल पार्टी इमिजिएटली की कितें तरी करून तांकां दुसरे कडेन वचून आपल्याक हें करपाक जाय आशिल्लें. अदरवायज UGDP हॅड सिक्युअर्ड असेंब्लीज एज वेल एज पार्लिमेंटा भितर पोजिशन पाविल्लें. आनी ती जर कंटिन्यू केल्ली चर्चिलाक जर मातशें पाशेस आशिल्लें दॅट टायम आय डीड नॉट गो वेन ही मर्ज द पार्टी विथ द काँग्रेस. वी डीड नॉट गो मायसेल्फ राधाराव अनाकलेथ वी डीड नॉट बज एंड वी डीड नॉट गो. आमकां दिसतालें की ही गोंयची पार्टी राखपा जाय म्हूण. बट देन अगेन तुका खबर आहा पार्टी राखपा खातीर कितें करपा पडटा, कितले त्रास काडचे पडटा ते. सो चर्चील वतकीर ती मातशी हळू हळू वीक जाली. तरी आसतना मागीर आनी थोडे जाण आयले, तेय बी गेले. नो बडी टूक इट सारकें अशें हातान घेवन बाबा ही पार्टी आपूण मुखार व्हरतलो आनी ही पार्टी आपूण सत्तेर हाडटलो हें केलें ना आमी. सो दॅट्स वाय आय फील समाव ऑर द अदर पूण हें करप शक्य ना अशातली गोश्ट ना. डेफिनेटली इट इज जावपाचें ना म्हणटा तेन्ना केल्यार जाता अशी तरेची परिस्थिती आहा. पयर विजयान तमिळनाडू करून दाखयला आनी हांव सांग तुका हे कॉक्रोच पार्टी म्हणटा ती फकाणांनी घेवपाची ना. जेन झी जे आसा पळय तो इतलो पावरफूल आसा, फक्त ताका एक ट्रिगर जाय. आतां गोंया भितर तो रायट ट्रिगर कितें तो मेळना आमकां अजून पण तो ट्रिगर जर मेळ्ळो आनी तशे तरेचें काम केलें जर जायत न्ही डेफिनेटली इट इज पॉसिबल इन गोवा की आमी एक बदलाव घडोवन हाडपाक शकतात आनी रिजनल पार्टीचे पॉलिटिक्स गोंया भितर करपाक जाता. ओके सर, रामराव सरा खातीर हो की आमी पळयलें की एक नॉट ओन्ली पॉलिटिकल पार्टी जेन्ना हातूंत येता पावरांत येता तेन्ना वोटर्स तशे गेल्ले आसता. आमी पळयलें की घटक राज्य जाले उपरांत गोंयचे जे गोंयकार आसा दे वर मोर अट्रॅक्टेड टू अस नॅशनल पार्टीज देन रिजनल पार्टी. कारण आतां प्रशांत म्हणटा ते सारकें UGDP जिती दवरपाक कोणे तरी फुडें सरपाक जाय आशिल्लें. पूण UGDPक वोट पडूना म्हणून मनीस पडले आनी म्हणून मनीस दुसऱ्या पार्टीक गेल्ले आसा. तुमकां दिसता की वोटर आसा गोंयचो जो वोटर आसा तोय नॅशनल पार्टीचो सपोर्टर जालो? वोटर म्हणल्यार सुरवात जेन्ना ही जाली जेन्ना पयली MGP रुलींग आशिल्ली, मागीर जेन्ना काँग्रेस परस आयली आनी एका रातीन ती काँग्रेस जाली आनी मागीर लोक म्हणपाक लागले की गोंय हे राष्ट्रीय प्रवाहान सामील जालें. म्हणजे तो एक टर्म खूब जाण यूज करता. हळू हळू जेन्ना नेक्स्ट फुडें जेन्ना भारतीय जनता पक्ष जो एक्सपेरिमेंट जालो, मगो बरोबर तांची युती जाली, शिवसेना, हे करून करून मेन स्ट्रॅटेजी ऑफ ज्यो नॅशनल पार्टीज आसतात तांचो पावर, तांची स्केल चड आसता. रिजनल पार्टीज जशें म्हणलें जर स्ट्रॉंग लिडर ना आनी ती चलोवपी मनीस ना जाल्यार ती पार्टी वीक जाता. जसो चर्चिल सोडून गेलो हें जालें, म्हणजे MGकूय तेंच जालें. सो जेन्ना ह्यो व्हडल्यो पार्ट्यो एक एकट्या लिडरांक जे पावरफूल लिडर आसता रिजनल पार्टींतले तांकांच ओडटात आपले भितर. आज जर तूं पळय जाल्यार काँग्रेसीन वा BJPन खूब जाण लोक जे आसा ते पयलींच्या रिजनल पार्टींतल्यान आयिल्ले आसा. आतां तांचे स्वताचे अशे लिडर खूबच कमी जाले. म्हणजे एक मनोहर पर्रीकर सोड, श्रीपाद नायक सोड जाले, बाकीचे जर तूं पळयत आतां हळूहळू आसात. पूण ती जी मागीर एक सस्टेन्ड तांचो फोर्स उरता नॅशनल पार्टीचो, तांचे प्रोग्राम तुजे राबोवचे पडटा, ताका लागून मागीर पोलरायजेशन जाता. आतां जर तूं BJPचेच जर एग्जाम्पल घेत, जशे ते आपली जी सदस्य संख्या आसा, आपले जे वेगळे वेगळे विंग्स आसात
तांच्यो बाकीच्यो असोसिएटेड ज्यो सेल्स आसात वा बाकीचे तेंचे ऑर्गनायझेशन आसा ती सगळी इकोसिस्टम बरोबर वावुरता आनी आपले पार्टीक परत परत ते पॉलिटिकली ते फिल्डार ते आसतात आनी ते एक्टीव दवरतात आनी तातूंतल्यान लोकांचो संपर्क वाडटा. सो आज रिजनल पार्ट्यांनी मेन कितें करपाक जाय की एजिटेशन. आतां RGP पयलीं एजिटेशन मोडान आसताली. एजिटेशन जर करीत आंदोलन करीत जाल्यार त्या हितूंतल्यान आमी लोकां कडेन पावतात. पूण आज खूब पार्ट्यां कडेन तिवूय शक्ती ना. लोकूय येवपाक रेडी नासता आंदोलनात. म्हणजे चडशा आंदोलनाची जर तुमी परिस्थिती पळयत जाल्यार अनलेस एक कितें तरी सामकें जशें म्हटलें तुवें आतां कॉक्रोच पार्टीच्या बाबतींत सुद्दां की जर एक सामको ताका एक ट्रिगर जाय जाल्यारूच लोक अचानक देंवता. ते सस्टेन जाता काय ना हेवूय आजून आमकां तितलें ना. कित्याक आयज ओवरऑल अशें आसा की लोकांक अशें सस्टेन्ड कॉन्फ्लिक्ट्स एजिटेशन अशी करपाची संवय गेल्या. स्टुडंट युनियन्स आसा आतां प्रशांतूय जाणा. अनफॉर्च्युनेटली स्टुडंट युनियनांतल्यान जे लिडर मुखार सरताले ते आज खूब अजून सुद्दां ते सत्तेर आसात वा राजकारणान आसात. पूण आज स्टुडंट पॉलिटिक्स जे आसले पॉलिटिक्स ते हळू हळू काबार जाला. भुरग्यांक चडश्यो ह्यो गोश्टी पडना. एखाद्या राजकारणाचो वीट आयला आसतलो पूण आतां जेन्ना तूं परत पळयता ही जो जेनझी म्हणटा वा बाकीच्या देशांनी जाला आतां कॉक्रोच पार्टीच्या रुपान एक सगळे तरुणाईन हांवेनूय पळयलें की खूब जाण गोंयांतल्यानूय त्या वेळार ह्या पार्टीच्या इंस्टाग्राम वा ट्विटर अकाउंटार जॉयन जाल्या. म्हणजे खंय तरी असंतोश आसा. आनी आज अशी परिस्थिती आसा एक तर गोंयान जो मायग्रेशनाक लागून लोकांक इतलो त्रास जाता तेजो राग आसा. दुसरें नॅशनल जे पॉलिटिक्स चल्लां नॅशनल पॉलिटिक्साचो त्रास गोंयकारांक आज खूब जाला. म्हणजे अख्ख्या भारतभर जाला तसो आमकांय जाला. म्हारगाई म्हण वा बाकीचे ज्यो इश्यूज आसात मिसमॅनेजमेंट आसा ते सद्या आसा आनी इट इज अ रायट टायम की हे नेतृत्व परत खंय तरी वयर सरपा जाय. रिजनल पॉलिटिक्स परत वयर सरपा जाय. तामिळनाडूंतल्यान आतां एक बरी एक सुरवात जाली एक वेगळी सुरवात जाल्या. तशी जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता आज परत ही जी आज तरुणाई आसा तांकां एट्रॅक्ट करून खंय तरी चेंज घडोवपाक जातली. पूण टायम वयतलो आनी एक वन नायट वंडर अशें जावचें ना तें. देर हॅज टू बी अ सस्टेन्ड मुवमेंट आनी सस्टेन्ड पेशन्स खूब जाय ह्या कामाक. पूण म्हाका दिसता आज खरेंच गोंय जर राखलें आनी आतां जशें सुरवातेक प्रशांतान म्हणटा की फुडें आमचें कितें जाता आमकां खबर ना. आज जर ह्या सगळ्या गोश्टी जर चाप बसना आनी गोंयकारां कडल्यान हो मुवमेंट जायना जाल्यार म्हाका दिसता जशें भायले जे कोण आतां आपापलो शेअर हांगा मागपाक लागल्या तांचे मुवमेंट वाडटले तांचो फोर्स वाडटलो आनी इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. सो एक रुपेश एकच मिनिट. म्हाका एक दिसता की आमी मरे एक सामकी सुवर्ण संदी गमयली. रिजनल पार्ट्यो परती हें करपाची इज 2006 गोवा बचाव अभियान जे एक्झॅक्टली जवळ जवळ 20 वर्सां जाल्लें. 67 ओपिनियन पोल 87 राजभाशा आनी कोंकणी 2006-2007 ओपिनियन पोल रिजनल प्लॅन आनी रिजनल प्लॅनाचें आंदोलन तुका खबर आहा की ज्या तरेन चलिल्लें ज्या तरेन गोंयकारां मदीं तेन्ना उर्बा आयिल्ली पळय न्ही इट सामकी एक मिस्ड ऑपॉर्च्युनिटी ती. वी ट्रायड अवर लेवल बेस्ट की बाबा हें हातूंतल्यान करया म्हण बट somehow or the leadership then we were also part of it but leadership then refused to take this idea आणि म्हाका दिसता की तो एक आमकां सारकी बरी संदी चुकली अशी हांव म्हणटा सामकी. ओके प्रशांत म्हाका एक हो प्रश्न हेच्या खातीर विचारपाक जाय. सुरवातेक जशें म्हटलें की लिडरशीप एक मिनिट आतां गोवा बचाव आंदोलनाची तूं लिडरशीप पळय ती लिडरशीप खूब फावटी मुखार सरतानी जे मेन लिडर थंय आशिल्ले तूं नांवां मुखार हाड ते अचानक फाटीं सरतात. मदींच परत खंय तरी दिसतात मदींच दुसरे खंय तरी पार्टी दिसता परत फाटीं सरता. एक तर तुमी प्रोफेशन वा तुजी पॉलिटिकल लायफ हें मुखार सरपा जाय पूण तशें ना. थोडे सम ऑफ दोज लिडर्स हॅव गिवन इम्पॉर्टन्स टू देयर प्रोफेशन सो ते फाटीं सरले जाल्यार लोक तेंचेर विश्वास कसो दवरतले हो प्रश्न आसा. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु अमृत जैसा इसका स्वाद ये है पौष्टिकता का प्रसाद कण कण में पंचामृता रग रग में पंचामृता तन मन में पंचामृता देश भर में पंचामृता घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी स्वाद भी सेहत भी पंचामृता खाओ हेल्थी जियो.
सो ओके, Right. सो लिडर तेन्ना इफ दे त्यांनी जर काम केलें आनी फुडें सरिल्ले जाल्यार तेन्ना इट कुड हॅव टर्न इन टू अ पॉलिटिकल मुवमेंट अँड पॉलिटिकल पार्टी, आनी आमी पळोवपाक शकताले की सरकार घडोवन म्हणजे आतां जे विशय आसा जे आमी जमनी विशयी उलयता ते सगळे विशय घडये एकादले येवचे नाशिल्ले अशें दिसता तुका प्रशांत? सर्टनली सी पळय, आतां जर तुका लास्टाक गोंया भितर सरकार गोंयकारच चलयता, तशें आतां हे जमनीचे बी विशय आहा पळय न्ही, ते मेनली गोंयकारच चलोवन करता हे सारकें घट्टण गोंयचे जे चलयला ते गोंयकारांनीच चलयला तशें पळोवपाक गेल्यार. पूण ज्या पार्टी भितर ते सदस्य आसात, ज्या पार्टीचे ते रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून काम करतात, तांचो तांचेर वचक ना. ते तांकां डायरेक्शन दिनात, गायडलायन्स दिनात की तुमी बाबा अमकी करपाचें आनी अमकी करपाचें न्ही. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की ते बेधुंदपणान तांगेलो कारबार चालू आसा, गोंय पावणेर काडिल्लें आसा, आनीक ताका कांयच शिम्मेर ना. ते कितें करता पळय ताका शिम्मेर ना, आनी ताका लागून ते पयस गेला. गोंयची पार्टी जर उरली जर जायत जाल्यार एटलिस्ट ती तांकां आपल्या कह्या दवरपाक, आपल्या ताब्या सकयल दवरपाक सक्सेसफूल जातली अशें म्हाका दिसता. ओके, एक प्रश्न आसा म्हाका, जे खुबशे जाण आतां म्हणजे जे जेन झी आसूं किंवा जे नंतरचे मिलेनियम काय कितें म्हणटा ते आसूं, तांणी हें पळोवना घटक राज्य कित्या खातीर कोणें कशें केलें. सो म्हजो प्रशांताक प्रश्न आसा, तूं म्हणटा आपूण 10 फावटी जेलीन गेलो, तो राज्य भाशे खातीर आसत, ऑफिशियल लँग्वेज एज्युकेशन जालें तेज्या उपरांतूय. सो एक म्हणजे वॉज इट वर्थ, आतां जर तूं एक आतां आमी जवळ जवळ 40 वर्सां नंतर उलयता ही गजाल, वॉज इट वर्थ अशी दिसता तुका? स्टील आय विल से इट वॉज वर्थ, बिकॉज एक म्हणल्यार आमी भाशा मेळयली, आनी भाशीक प्रांतवार रचना जाल्ल्यान देशाची भाशा मेळिल्ल्यानच आमकां घटकराज मेळ्ळें. घटकराज मेळ्ळें तें आमी सारकी सांबाळना ही आमची नालायकपणां. आमी ताजो सारको वापर करून घेतला ही आमची नालायकपणां, आमची फेल्युअर्स. आय डोंट फेल द जे हें आशिल्लें पळय ताका हांव फेल्युअर्स म्हणना, आमी फेल जाला हेतून भितर. वी हॅव नॉट डिलिवर्ड. आमी इनकेपेबल जाले घटक राज्याचो पुरेपूर फायदो घेवन आमच्या गोंयच्या जनतेक ताजो फायदो करून दिवपाक. जे गोंयच्या जनतेक सशक्त करतात ते वापरून आमी फेल जाले. सो म्हाका दिसता की जर मुवमेंट जर तशी जाल्ली जर जायत आनी चळवळ त्या लेवलाचेर जर पाविल्ली जर जायत, डेफिनेटली एक बरें गोंयकारवादी सरकार हांगा हाडपाक शकता आशिल्ले आमी, आनी गोंयकारवादी विचार मुखार वता आशिल्लो जो सॅडली आज चलना आमचे दृश्टीन. ओके, वाघ सर, तुमच्या खातीर हो सेम प्रश्न. तुमकां दिसता वॉज इट वर्थ, कारण तुमी तेन्ना यू मस्ट बी लिटल ज्युनियर टू प्रशांत, बट तुमी ही चळवळ पळयल्या, वॉज इट वर्थ की हें सगळें जे खूब जाणांनी मार खाल्लें, एजिटेशन केलें, जवळ जवळ आय थिंक वर्सभर चल्लें, म्हणजे फेब्रुवारीन ऑफिशियल लँग्वेज स्टेटस मेळ्ळें आनी आतां मेन म्हणजे मे म्हयन्यान घटक राज्य जालें आनी सेम वर्सा जालें. वॉज इट वर्थ? डेफिनेटली आतां जर आमी फाटीं वळून पळयत जाल्यार गोंय जर केंद्रशासीत प्रदेशूच म्हूण आशिल्लो जाल्यार खूब गोश्टी ज्यो आयज आमकां करपाक मेळटा, आनी आतां जी रेस्ट्रिक्शन स्पेशली जे सद्याचे सरकार एक एक करून केंद्रशासीत प्रदेशाचेर वेगवेगळे कायदे काडून तांणी राज्यपालाचे सुद्दां अधिकार म्हणजे तांकां वाडोवन दिल्यात, ते पळयलें जाल्यार आमचें भवितव आमच्याच हातान आमी घेवप हें बरें आशिल्लें. हें डिसिजन बरें. फुडें वयतना आमचे कडनूय खूब चुको जाल्यात राज्यकर्त्यां कडल्यान वा बाकीचे जे प्लॅनिंग आसा ताजे कडल्यान, पूण हेजो अर्थ असो न्ही की आमी तशेंच रावपाक जाय आशिल्लें. कित्याक इट इज अ पार्ट ऑफ इवोल्युशन. जितकी चड आमकां ऑटोनॉमी मेळटा तितकी बरी, पूण आमी म्हाका दिसता गोंयान स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाची हिम्मत करपाक जाय. जशी आमची इकॉनॉमी जी आयज आसा, विच इज डिपेंडंट ऑन द इंडस्ट्रीज विच आर वाय. ह्यो इंडस्ट्री फाल्यां ना, स्पेशली आज टुरिजम जी म्हणटा आनी तातूंतलो जो कसिनोचो बी जो पार्ट आसा तो. सो प्रॉब्लेम कितें जाता की नाव अगेन अँड अगेन वी हॅव टू लूक एट द सेंटर. जर आज आमी स्ट्रॉंग आशिल्ले, आनी आतां समजा तुमी सावथाचे थोडे स्टेट्स पळयत, दे आर रियली स्ट्रॉंग इन टर्म्स ऑफ देर ओन परफॉर्मन्स. तशें म्हाका दिसता गोंयान परफॉर्मन्स इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमीक, सोशल, एज्युकेशनल, कल्चरल हे सगळ्या कामांनी आमचे परफॉर्मन्स आमी वाडोवपाक जाय. गोंयान एक मॉडल आमी खूब फावटी हाय नंबराचे आसा अशें दाखयता, हेल्थ आसा आनी कितें आसा, अनएम्प्लॉयमेंट आमी लो आसात. ह्यो ज्यो गोश्टी आसात म्हणजे जे पॅरामिटर्स आसात
ते आतां सीएम खूब फावटी म्हणटा की आमकां वी वॉन्ट आतां आमचो हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपाक. आमी हॅपिनेस कशें इंडेक्स कसो वाडटलो जेन्ना गोंयांत इतलो असंतोश आसा? खंयच्यान हॅपिनेस येतलो? बेश्टे तोंडान उलयले म्हणून ह्यो गोश्टी जायनात. सो ताका लागून ग्रावंड लेवल जें काम करपाक जाय ती जबाबदारी मेनली राज्यकर्त्याची आशिल्ली. सो वी हॅव फेल्ड टू गिव गूड इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. दॅट्स वॉट आय फील. जे गोंयचे बद्दल चिंतून गोंयची स्टडी करून गोंयाचो ओवरऑल प्लॅनिंग कसो जावपाक जाय, जशें गोवा बचाव आंदोलन तुवें म्हटलें की ते तातूंतले खूब जाण आशिल्ले दोज आर एक्सपर्ट्स आनी प्लॅनिंग मागीर केले फुडें. पूण ते प्लॅन इम्प्लिमेंट बी करपाक तशे मनीस म्हाका दिसता थिंक टँक इंटेलिजन्सिया आसा गोंयांत, पूण तांकां तो चान्स मेळना. सो वेगवेगळे इलेक्टेडच न्ही पूण वेगवेगळ्या कमिटी वेगवेगळ्या बॉडीज तांचो आदार घेवन आमी मुखार वचपाक जाय. तें जायना जाल्यार घटक राज्य जावं वा केंद्र शासीत प्रदेश जावं आनी कितेंय डिफिकल्ट फॉर अस टू क्रूज अहेड. आनी आतांच्यो ज्यो हांवें ह्यो इंडस्ट्रीज म्हटल्यो आनी एड टू दॅट द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशनाक लागून जे कितें कितें हांगा गोंयांत प्रॉब्लेम जातात. सो म्हाका दिसता सम वेर वी हॅव टू पॉज. एक जशें आतां ते विकसीत भारत म्हणटात, आमचो गोंय म्हाका दिसता आमी समवेर वी हॅव टू हॅव सम एजेंडा आतां की बाय से 2030 वा 2035 ह्यो गोश्टी आमी अचीव करपाक जाय आनी तेका लागून आमी आतां काम करपाक जाय. सो गोंय स्टेटहुडाच्यो जर आमी कितें जर म्हणत जाल्यार खंय तरी आमचो आतां एक एक्शन प्लॅन, मिशन मोड एक्शन प्लॅन बरो हो सगळ्यांनी मेळोन सगळ्यांच्या विचाराचे एक हें जावन मनोमिलन जावन म्हाका दिसता गोंयकारांनी घडोवपाची गरज आसा. आनी तशें करत जाल्यार सेंटर वा आनी कोणी वा खंयची पॉलिटिकल पार्टी आमकां आडोवंक शकना. Okay, Prashant Bab, last question before we wind up. Then I'll come to Wag sir also. 4 गजाली सांग which we should right now do, ज्यो घडये घटक राज्य जाले उपरांत करपाक जाय आशिल्ल्यो पूण आतां आमी करपाक जाय, जाका लागून गोंय साल्वार जातलें. इमिजिएट जस्ट बिफोर कमिंग टू युअर कन्क्लुजन क्वेश्चन एकच मिनिट घेता. तूं केंद्रशासित प्रदेश आनी घटक राज्याचे विच आय मिस्ड आउट. पयलीं आमकां एक कलेक्टर सगळे गोंय चलयतालो. आज कितले कलेक्टर, कितले एडिशनल कलेक्टर, कितले डेप्युटी कलेक्टर, कितले म्हळ्यार देर वर हार्डली एनी IAS ऑफिसर्स. एक 2-4 IAS ऑफिसर्स. आमचे 2 जिल्ले आसात ते कमी म्हण आतां 3रो जिल्लो केला आमी. कित्या खातीर? कोणा फॉल्गो मारपा खातीर? अरे आमची जिल्ल्याची सायज कितें? शेजारचो सावंतवाडी पळय, ह्या सायडीच्यान कारवार पळय, त्या सायडीच्यान बेळगांव पळय. तिनी आमकां लागून आशिल्ले जिल्ले आमच्या सद्याच्या दोनी जिल्ल्यां पेक्षा ल्हान. लोकसंख्येन सुद्दां आमी मातशे चड आसात एक जिल्ल्या परस, पूण अदरवायज तांच्या पेक्षा आमी ल्हान आसात. कित्याक 3री जिल्ल्याची निर्मितीचो ही सगळी घट्टणपणां आमी जे करता पळय ह्या नव्या हेतून भितर, दॅट इज बॅड आय फील. 2 जिल्ल्यां भितर आमी सुसेगाद आशिल्ले, लोकांचो सुखाचो जीव दुकान घालपा खातीर ही 3री अरेंजमेंट करतात ते. नाव कमिंग बॅक टू युअर क्वेश्चन आतांचो विचारिल्लो तो. 4 गजाल्यो म्हाका दिसता सामक्यो इमिजिएट इज लँड आमी आमची राखून दवरपा जाय. देर शूड नॉट बी एनी मोर. इतली आमची जमीन आमी भायल्या विकला की आनी लँड विकपाची बंदी घालपा जाय. बंदी म्हळ्यार जशी थोडे कडेन एग्रीकल्चर लँडच घेवपा बंदी आहा पळय थोडी स्टेटींनी तुज्यान घेवपा येना, ती सामकी टोटल बंदी आतां भायल्या लोकांक जमीन घेवपा खातीर घालपा जाय. 1. 2. भायल्या लोकांक हांगा मतदार म्हूण रजिस्टर करपाक डेडलायन. तूं आतां कित्याक वी आर इन 2027 न्ही, 2027 डिसेंबरा नंतर आयिल्लो मनीस हांगा वोटर म्हूण रजिस्टर जावपाचो ना हें पळोवपा जाय. लेट देम वोट इन देयर स्टेट. दे कॅनॉट बी वोटर्स ओवर हियर बिकॉज टोटल डेमोग्राफी हे चेंज जाला. आनी फाल्यां तुका आनी कोणी तरी हांगचो आमदार सरपंच हे ते सगळे जातले आनी आमचे आतां कांय उरपाचें ना. 3री म्हाका म्हत्वाची दिसता आनी एक गजाल. गोंया भितर जे भायल्या युनिवर्सिटीचे जे पेव आयलो पळय आतां, विच इज एब्सल्युटली नॉट रिक्वायर्ड. आमचे कडेन सगळे तरेचे शिक्षण आहा आनी देर आर व्हेरी फ्यू पीपल हू ऑप्ट फॉर दीस अदर कोर्सेस. ते आसा थंय वचून घेवपाक शकतात, खंयी वचून करपाक शकतात. सो वी डोंट रिक्वायर मोर ऑफ दीस आउटसायड युनिवर्सिटीज इन गोवा. खंयच्याय परिस्थिती आमकां नाका. आनी 4थी आनी म्हत्वाची गजाल गोंया खातीर जी आमी करपाक जाय, गोंय आनी गोंयकारपण राखपाची गोंयची पार्टीक आमी मुखार काडपाक जाय आनी गोंयच्या पार्टी बरोबर सगळ्या गोंयकारांनी रावपाक जाय. म्हाका दिसता की तें जर केलें जर जायत जाल्यार आमी गोंय साल्वार करपाक शकतले.
ओके, देव बरें करूं. बट देन वाघ सर, तुमी सांगा 4 गजाली ज्यो सध्या आमी करपा जाय. आमी म्हणजे हय 4 गजाली म्हाका दिसता. सगळ्यात पयलीं वी हॅव टू स्टॉप करप्शन. आज गोंयांत करप्शनाचो लेवल खूब वाडला. लोक दबक्या आवाजान उलयतात, मोठ्या आवाजान उलयतात, क्लियर उलयनात. पूण प्रत्येक गोश्टीन करप्शन हें वाडलां. तें कमी करपा जाय. म्हणजे नाजाल्यार तूं गोंयचो हांगसरल्याच पार्टीचो कोणूय येवं वा भायलो, पूण करप्शन हेज टू बी स्टॉप. दॅट इज द फर्स्ट थिंग. हांव थोड्या गोश्टींनी प्रशांता कडेन आज तरी एग्री ना. म्हणजे स्टॉप वोटींग रायट्स फॉर आउटसायडर बी. म्हणजे देर हॅज टू बी अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्युशनल डिसिजन वीच इज एप्लिकेबल ऑल ओवर इंडिया. अशें जावं जाय. गोंयाकूच खातीर अशें न्ही हांव म्हणना, पूण गोंयांत तो प्रॉब्लेम आसा. पूण स्टॉप करप्शन. सेकंड, आमची जी एग्रीकल्चरल आनी इकॉलॉजिकल जे आमी डिग्रेडेशन जालां, दॅट हॅज टू बी रिवायव्ड. लोकांक तातूंत एक जो आनंद मेळटलो, एक तितूंतली निर्मणी जातली आनी गोंय जर हरीत उरपा जाय जाल्यार बेजिकली हें एग्रीकल्चरल रिवायवल सिरियसली घेवपा जाय. बेश्टे पॉलिसी केल्यो उलयले म्हणून जायना. तें जावपा जाय. शिक्षणाचो स्तर जशें प्रशांतान म्हटलें की प्रायवेट युनिवर्सिटी ह्यो आयल्या त्यो आमकां तश्यो कांयच व्हडल्यो हें ना, फायद्याच्यो कांयच ना. इट्स अ बिजनस. तेंचें बिजनस मॉडेल तें सोडा. पूण आमचो एज्युकेशनाचो स्तर आनिकूय वाडोवपाची गरज आसा. आनीक सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज गोंयांत हाडून सस्टेनेबल इंडस्ट्री आनी सस्टेनेबल टुरिजम मॉडेल हे दोन म्हाका दिसता गोश्टी गोंयांत लावपा जाय. म्हणजे हे 4 ज्यो गोश्टी हांव म्हणटा, दोज आर माय प्रायोरिटीज अशें म्हाका तरी दिसता. आनी तातूंत मागीर ती लिडरशीप ती सगळें येतलें. पण आय डोंट वॉन्ट टू टॉक अबावट खंयची रिजनल पार्टी जावं जाय नॅशनल पार्टी ह्या स्टेजीर. पूण म्हाका दिसता ह्यो 4 गोश्टी जावपा जाय अशें म्हाका तरी दिसता. देव बरें करूं प्रशांत बाब, आनी देव बरें करूं वाघ सर तुमकांय बी देव बरें करूं. तुमी पळयताले ती खाशेली डिबेट ऑन द ईव ऑफ स्टेटहूड, गोवा स्टेटहूड. आतां खुबश्या जाणांक खबर आसपाना, जे आतांचे भुरगे आसा तांकां, की आमी पयलीं युनियन टेरिटरी आशिल्ले आनी वी वर पार्ट ऑफ गोवा, दमन अँड दीव. नंतर पार्लमेंटान एक आय थिंक इट इज अ रेजोल्युशन, इफ करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, दॅट इट वॉज अ रेजोल्युशन. आनी तातूंत तांणी डिलिमिटेशन करून देन गोवा वॉज मेड अ स्टेट आनी दमन अँड दीव वॉज मेड पार्ट ऑफ दादरा अँड नगर हवेली. स्टेटहूड जाल्या उपरांत खुबशीं स्वप्नां आशिल्लीं आनी तातूंत सगळ्यांत म्हत्वाचें आशिल्लें की आमची स्वताची भाशा आसा ती भाशा फुडें व्हरतली, आनी कोंकणी भाशा आशिल्ली तें आमी जातना पळोवना. स्टेटहूड जाल्या उपरांत खूब जाणांक दिसलें की आतां गोंय एक स्टेट म्हणून फुडें सरतली. ज्या दिशेन सरपा जाय ते दिशेन जाता. खूब जाण म्हणटले जाता, खूब जाण म्हणटले जायना. बट आमचें तरी मत आसा की ज्या दिशेन जाय आशिल्लें त्या दिशेन वचना. देर इज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बट एज फार एज गोंयकार इज कन्सर्न ताजो डेवलपमेंट आजून म्हणसर जातना दिश्टी पडना. आनी मायग्रंट्स जे तरेन भरले आनी जे तरेन गोंय भायल्या लोकांनी चड येवन काबीज केल्लें आसा तें पळयत जाल्यार वी ऑल्सो एग्री टू वरी की फायनली गोंयकार कितले उरतले. बट बिफोर दॅट आमी डिसायड करपा जाय बाबा गोंयकार म्हणटा आसतना हाऊ डू यू डिफायन अ गोंयकार, तेजेर मागीर येतलें. तुमी पळयत रावात गोवा न्यूज. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी.
और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. Also, it was a great fun. Yes. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.